विसवा उपरांत तुमकां येवकार. शेनवारा इलेक्ट्रीक शॉर्ट सर्किट जावन खोतीगांव हांगासर प्रसाद वेळीपाच्या उसाच्या शेतीची नाशाडी जाली. घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार येवन उजो पालयलो. मात इतले आसले तरी उजो नियंत्रण गाडी पावता म्हणसर 90% पीक जळिल्ले. हातूंत सुमार 2.5 ते 3 लाखाचें लुकसाण वेळीपाक जाला. आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट. सकाळी आमची ऊस तोडणी चालू आशिल्ली. त्या सायडीन टोळी जे आमचे लेबर आशिल्ले ते ऊस तोडू लागिल्ले. ह्या सायडीन अचानक थंय आवाज जालो 8:30 सुमार की उजो पेटले आनी ताका लागून धांवत आयले. ते मागीर वयर पळयल्यार कळलें की शॉर्ट सर्किट जालो म्हणून लायटीचें. जी लायट वता थंय सावन उजो पडलो आनी सकयल उसाक उजो पेटलो. आनी जवळ आमचे 7.5 एकर उसाचें क्षेत्र आसा ते सगळे जळून गेले. अंदाजे कितले सुमार नुकसाण जातलें? अंदाजे 2.5 ते 3 लाख सुमार नुकसान जातलें. पायप जळून गेले मोस्टली. ते भितरल्यान भायर येता ते आनी पावर फेन्सिंगे थोडो मार लागला आमचे. फायर ब्रिगेड पावलो ना टायमार? फोन कर ते रोखडी आयली. 2-3 बॉम्ब लागले तांकां. गाडी लागल्यो उदकाच्यो ते भरून तेमी पालवयलो. मागीर तर आमचे जवळ 90% जळून गेल्ले. पूण ते जेन्ना आमी फोन करते रोखडेच आयले. कॉल दिल्ले आमकां शुगर कॅन प्लांटेशनाक फायल लागलो. उसाच्या एका उजो लागलो म्हणून. तेच्या उपरांत आमी सोमतीच गाडी ठरली. 9:50 कॉल येयल्ले. आमी हिंगाच्यान गेल्या उपरांत 10-15 आमी थिंगा पळयले जाल्यार व्हडली एरिया ह्यूज एरियाक उजो लागलेलो आसा. आनी एक सायडीन दुसऱ्या सायडीन तेंचे कटींग चालू आसले. तेंचे लोक आसले तेंच्यांनी हेल्प केलो आनी आमी आमचे फायर फायटींग स्टार्ट केली. थंय सद्या सिच्युएशनाक एक गाडी उदक पावलें तुमकां कितें केलें? ना आमी पयली एक गाडी मारली. ते मारल्या उपरांत आमचे सोमती आमी सेकंड गाडी हेल्प केली. आमच्या लक्षात येयलें की ते एक गाडयेन पालवचे ना, एक 2-3 गाडी लागतले. त्या प्रमाणे आमकां 3 गाडयो लागले अंदाजे प्रमाणे. 3 गाडयेन आमी उजो पालोवंक शकले ते आनी उजो पालयलो. तेंच्यांनी आमकां भरपूर हेल्प केली. उजो लागपाचें रिजन कितें आयडेंटिफाय जालें तुमकां? आयडेंटिफायड अशें सांगना, पूण पार्टी म्हणटा वयर स्पार्क पडोन लायटीचेर स्पार्क पडलो आनी उजो लागलो म्हणटा. तेची पार्टी म्हणटा. अंदाजे कितलें नुकसाण? अंदाजे 3 लाख सुमार लुकसाण जालें अशें पार्टीचें अंदाजे पडलें.